कसलो प्रोजेक्ट कार्य करूंक आर्थीक आनी दुसरी मदत जाय जाल्यार एडवर्टिजमेंटाचेर थंय स्पॉन्सरांची नांवां बरयतात. ते भाशेन आज जेजूक ताच्या अपोस्तल कार्यांक कोण आदार दितालो तांची नांवां आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यान. दादले आनी बायलो ताची सेवा करताल्यो. तशेंच आनी एक काणी एक मोचीकार शू मेकर ताका पाद्री जावंक खुशी आसली पूण ताका तांक नासलें. ताच्यान ती पाद्री जावचें तें स्वप्न पूर्ण करूंक शकूंक ना. पूण तरी आसतना ताचो एक मित्र तरणाटो जो सेमिनारींत शिकतालो सेमिनेरियन ताका पाद्री जावंक ताणें जाता ते भाशेन ताची आर्थीक मदत केली. आनी तो पाद्री जाले उपरांत ताका पयलो पोस्ट पादवीकाराचो मेळ्ळो. आनी तेन्ना ह्या मोचेकारान ताका एक फावोर मागलो. तो म्हणलो, फादर तुजें मोचें म्हाकाच करूंक दी. हांव तुजें मोचें तूं मरो पर्यंत हांव तुका दितलो. कित्याक म्हाका पाद्री जावंक खुशी आसली पूण पाद्री जावंक ना. पूण जेन्ना तूं प्रवचन करतलो मीस अर्पण करतलो तेन्ना तूं मोचें हांवें केल्लें मोचें घालून तूं तें कार्य करतलो. सो ते भाशेन म्हजी खुशी म्हाकाय प्रवचन करूंक जाय आसलें पाद्री जावंक जाय आसलो ती पूर्ण जातली. तेच भाशेन मंगळा भावा भयणीनो आज आमी कांय बायलो जेजूची सेवा करतात. तांकां प्रवचन करूंक आनी अपोस्तल कार्य करूंक संदी मेळोंक ना. पूण जेजूच्या कामान दुसऱ्यांक पेकवणें दिवंक देंवचार काडूंक समाजांत गरीब लोकांक समाजाच्या भायर उडयल्ले तांकां समाजांत हाडूंक असलें काम जेजूचें ती ताका मदत करतालीं.